नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. एक खूप बरें दिसता म्हाका, की एक ह्या बिचोले सारख्या एरियान, पिळगांव सारख्या एरियान खूपशीं जाणां बायलां आतां बिझनेस करपाक लागलेले आसा. बिझनेस करतात आनी मुखार येतात. मेन म्हणल्यार डिस्कशन करून आपलो बिझनेस लोकां मुखार व्हरपा खातीर मुखार येतात. सो एक खूब बरें दिसता म्हाका आमी ह्या डिस्कशनाक तुमचे वांगडा सुरवात करता. एक तुमी हेल्थ फूड लोकांची हेल्थाची काळजी घेवन तुमी बिझनेसाक सुरवात केल्ली. सो एक पयलो प्रश्न म्हाका असो विचारपाक जाय, की एक कॉम्पिटिशन म्हणून तुम्ही या बिझनेसान देंवल्ली, कॉम्पिटिशन येतले आपल्याक म्हणून, तर कित्या खातीर तुमी ही सुरवात केल्ली ह्या बिझनेसाची रिगार्डिंग हेल्थ? कॉम्पिटिशनाक म्हणून हांव करूंक नासलें. म्हाका एक आवड आसली. ल्हानपणा पासून म्हाका तें जेवण करप, मागीर बरे बरे कपडे घालप, कोणाक न्हेसोवप, मागीर डान्स करप, कॉम्पिटिशनाक सगळें हांव पार्ट घेतालें. तातूंत म्हाका जेवणाची सामकीच बरें बरें करप, हेल्दी करप. जेन्ना जेन्ना हांगासर आमच्या गांवांत आमच्या हें जालें कॉम्पिटिशनां आसतालीं, पयलीं हांव वचनासलें. मागीर म्हाका एक आवड येयली जेन्ना हांव फर्स्ट येयलें काय सेकंड येयलें, ताका आवडूच अशें जालें. आतां हांव खंय कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार वयताच. बालपणासून आवड आसा. ती सुरवात खंयसून जाली म्हळ्यार खंयचे तुमी फर्स्ट डीश केलो जो तुमी विकलो असो खंयचो डीश आहलो तो? विकलो म्हणजे दुकानार म्हणटा की भायर लोकांक तुमी खावपाक दिलो हो आपलो केला आपूण पळय. फर्स्ट डीश म्हणून अशें केलो हांवें गोड तो मिला. मिला तुमकां खबर आसा माडाची हय. ती हांवें फर्स्ट विकली आनी ती हांव कोणाक विकूंक दिली पळय तेकाच मेन खूब आवडली. तेणी म्हाका अशें म्हटलें की तूं हांव तुका अशें म्हणटा म्हाज्या गांवांत कोणूच बरें करिना इतलें तुवें टेस्टी केलां. म्हाका कोणें आतां अशें सांगलें म्हणटून म्हाका बरें दिसता न्ही, करपाक आवड येता. मागीर हांवें हळू कितें 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 करप लागलें. ड्राय फ्रुट्स लाडू केले, मागीर हेल्दी हेचे तांदळाचे लाडू, मागीर सगळे धांडे मिक्साचे लाडू, मागीर ते करून करून आतां हांवें म्हाजें ल्हानशें दुकान घातलें. त्या दुकानार हांव आतां कितें कितें म्हाजें दिवाळी येयली, सण येयलो कसलो, चवथी फराळ करून दवरता. ते फराळ करपाक तुमकां प्रेरीत कोणी केलें म्हळ्यार तुमच्या वांगडा तूं एक कर फुडें आपूण तुजे वांगडा आसा अशी सुरवात कशी जाली? म्हाजे जाव, मिस्टर, मागीर म्हाजो धाकटो भुरगो चेडो आसा तोय बी. मम्मा बरें जालें. हांव टेस्टिंग तेंकां दितालें कितें बरें जालां, घरान बरें जालां. तुमकां केन्ना कोणी फाटीं काडलें ना की बाबा तूं कित्याक करता गो, घरांत कडेन घरूच सांबाळ, तें तुका जमपाक ना, कारण खूब जाणां करतात. ना ना अशें म्हाका कोणीच ना. ओके. हांवें कोणाक अशें कितें केलें जाल्यार तांकां आवडटालें आनी म्हाका चल तूं कर ठीक, आनी कोणूय म्हणटाले दी मुगो आमी दवरता दुकानार अशें. बिचोली सुद्दां खूब जाणांनी सांगलेलें की तूं दवर, तुजें तें नांव आसता म्हणजे तुका हेजेर लेबल आसता न्हू तें आहा जाल्यार दवर म्हणून सांग. सो हांवें तें लेबलाचें हें केलें, लायसन काडलें सगळें हांवें. आतां लायसनाचो प्रोसिजर बी तुमचो केन्ना सुरवात जाली म्हळ्यार तुमी डे वनाकूच काडलेले काय केन्ना काडलो लायसन बिसन? आतां म्हाका दिसता 1.5 वर्स जातलीं लायसन काडून. म्हणजे पयलीं पयलो बिझनस कसो चलता तेच्या प्रमाणे लायसन काडलें. मागीर हांवें काडलें. बिझनसाक तुमी नांव कशें सजेस्ट केलें? खंय तकलेन येयलें की कितें नांव दिवपाक जाय? हांव अशें देवाचेर आमच्या कुलदेवीचेर नांव दिलें हांवें कामाक्षी. आनी आतां म्हाजी एक अशी इच्छा आहा की म्हाज्या नांवाचें कितें तरी म्हाका करूंक जाय. जशें की एक गरम मसाले आसता पळय तशें म्हाका कितें करूंक जाय अशी इच्छा. ओके, तें जातलेंच बेगीनच. आनीक म्हाका तुमी सांगा मेन प्रश्न असो येता की मार्केटान फूड विकणारे खूब आसात, फुडाचे आयटम्स विकणारे खूब आसात, हेल्दी आसा काय ना हें म्हाका कशें कळटलें तुमचे प्रोडक्ट कितले हेल्दी आसा? हेल्दी आसा म्हणजे हांव हेल्दीच करता कित्याक म्हाका नाका की म्हाका कोणाचें कॉपी केल्लेलें म्हाका आवडना. आतां समज दुसऱ्यान कोणी लाडू केला, तेणें केला ताका करपाचें ना. म्हाका म्हाजें न्हू एक लाडू म्हणजे म्हाका तेचे धा नग आसता. ते बीन हेल्दीच पळोवन करता. हांव म्हाजें तूप सुद्दां हांव यूज करता तें हांव स्वता तूप घरान काडून हांव तें गांवठी तुपान करता. भायलें कांयच यूज करिना. आनी आतां म्हाज्या दुकानार सुद्दां हांव तेल सुद्दां पळय आतां खंयची काडली समज कितें तें पिड्यार जाता न्ही, म्हाजें तशें ना. म्हाजें दुसरो 2च दीस हांव यूज करता, मागीर तें उडयता. तेन्ना आमचें जाल्यार हांव कितें जाणा रेमकाण बीन आसलें काय तेतून घालून जळारी मारता म्हणटा तशें उडोवप ना. ओके, म्हळ्यार तुमी सारके एक प्रॉपर वे सिस्टमॅटीक लोकांची काळजी घेवन करतात. भायलें हांव भुरगीं खाता न्हू जाल्यार सकाळीं कोणीच म्हाका अशें नांव धरूंक नाका.
हम्म. हेजे खाल्ल्याने अशें जालें अशें नाका. ते म्हाजे हेजे उरले सुद्दां ना ते भायर उडय. तुमचो खंयचो प्रोडक्ट असो लोक चड घेतात म्हणल्यार चड लोकांक आवडटा असो खंयचो प्रोडक्ट आसा? म्हाजो चड आवडटा म्हणटा उलटा वडा पाव. उलटा वडा पाव. ते मुंबय मेळटाले. ते हांवें ट्राय केलो पयलीं. हांवें आनी मिस्टरान केलो आनी म्हटलें आमी करया आनी मागीर तेजेर हांवें चीज घातलें, चटणी घातली, सॉस घातली, शो घातलो आनी तो दिसपाकूय सुंदर दिसता आनी खातले न्हू सगळ्यांनी म्हटलें म्हाका की सुंदर आनी तांकां अजून मेरेन ताका डिमांड आसा. ओके. म्हणजे खावपाक येतात. आनी आमी पयलीं खाल्लो कसो लागता पयलो बरो लागता. मागीर नेक्स्ट म्हणटा ते मागीर गोबी मंचुरी. ओके. ते हांव सामकें हेल्दी करता. म्हणजे भायलें कांयच ना. कलर तर यूज करीत ना. सगळें हांव म्हाजें आता तुका विचारपाक आसलो की आतां टेस्ट हाडपाक आमी कलर यूज करतात किंवा आनी भायले कितें घालतात. ते बरें दिसपा खातीर हांव ना. हांव तांकां भुरग्यांक ना कोणाकूय सांगता की हांव कलर यूज करिना कित्याक तो रेड ना. थोडे तांबडेच जाय आसता न्हू. तांबडे म्हणजे गोबी मंचुरियन कशें तांबडे फूल घेतात ते बरें दिसता. तांबडे फूल म्हणल्यार कलर चड घालतात भितर. हांव ते यूज करिना. म्हाजे कितें मागीर हांव भितून भुरग्यां खातीर डबू मिरची, गाजर घालप. पयलीं हांव म्हाजे हांवूच सॉस करी घालप. आतां मार्केटांतले सॉस यूज करता. बरें तें ओके. आतां भुरग्यां खातीर फूड खंयचें खंयचें बरें जे तुमी एक्चुअली करतात अशें हय तुमच्या दुकानाचेर हांव तांकां स्पेशली म्हणल्यार भुरग्यांनी खायत जाल्यार तांकां खूब युजफूल जातलें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव तांकां वेजिटेबल कटलेट पाव दिता. मागीर ऑमलेट पाव. मागीर हांव मोमोज केले. हेल्दी मोमोज कसले नाचण्याचे पिठाचे. मागीर 5 तरेचे नांदे आनी मैद्याचे आमी तूं जाणा खाल्ले काय बरें न्हू बरें. ते गवाचे करता. तांकां आतां सांगता हांव की तुमकां जाय जाल्यार म्हाका 2 दीस पयलीं सांग. उरता ना अशें कित्याक एकट्यान केलें आयज तुका जाय पडलें मागीर तें उरता न्हू. आतां कॉम्पिटिशन्स खूब वाडत चललेले आसा. कॉम्पिटिशनाचेर वाडटा कारण रेटींचेर खूब डिफरन्स येता. थोडे प्रोडक्ट खूब सवाय विकतात आनी ते लोक वयतात. थंय तुमकां लोकांनी त्रास तेंचो तुमकां त्रास जाता असो बेजिकली रेटी खातीर कित्याक तुमी बरे प्रोडक्ट करता म्हणटकूच तुमकां मातशें म्हारगूच विकचे पडले. सवाय काय विकूं शकना. थंय तुमी कशें काय सांबाळटा. पळयता पयलीं कशें आतां समज गोबी मंचुरियन म्हाजी प्लेट भरून आसता. ओके. जर हांवें 5 रुपया सुद्दां वाडयले न्हू जाल्यार मात तरी लोकांक फरक जाता. कितें म्हणून मातशें वाडले कित्याक म्हारग जालें. तुमी जाणा कॅबेज जालो 60 रुपया. हांव तशें करून करून हांवें ते रेटूय म्हाजी देंवयले आनी जाता तितलें हांव कमीच रेटीन दिता. म्हाका सगळीं जाणां म्हणटा तूं उलटा वडा इतले कमी कित्याक दिता म्हणजे तूं तेतून चीज घालता, शो आसता, सॉस भरपूर आसता म्हाजे, मागीर चटणी आसता म्हाजी इमली चटणी. असं ती म्हणटा तूं इतले कमी कित्याक कमी हितूनूच फुडें सरपाचें आसता. ते मागीर तुमची फुडें प्लॅनिंग कशी कितें आसा कारण तुमचे खूब आयटम्स आसात. सो स्पेसिफीक आयटम घेवन फुडें वचपाचें आसा. माझी खूब इच्छा आसा की म्हाजे प्रोडक्ट खंय तरी हांव मिठाई करता जावं कितें करता ते म्हाजे कित्याक करपाक म्हाका आवडटा पूण तें खपोवंक जायना. मागीर हांव म्हाका जाता तितलें करून दवरता. स्वीट्स आयटम कशे ऑर्डर घेतात कारण आतां खुबशे जाण आतां इवन आमी पयलीं श्री बेकर्साची इंटरव्यूज घेतलेली तेंचो बिझनस झिरो कडल्यान वयर सरलेलो. तिणी खुबशे आपले प्रवास सांगलेलो. सो तुमी ऑर्डरी कशे घेतात किंवा कशे लोकांक आडोवन दवरतात कारण ह्या एरियेंत खूब जालात स्वीट्स करपी सुद्दां डिशीज करपी सुद्दां. सो तुमी कशे लोकांक सांबाळटात. आतां समज कोणाक दिलें जाल्यार आतां 10 रुपयाकूच आमी 4 लाडू येता तर म्हाजे आसता 2 एक्स्ट्रा. कोणाक मागीर दिसता न्हू एक्स्ट्रा दिले बरें दिता आनी हांव कितें आसूं कोणाक सदांच जास्त म्हाका केन्नाच अशें ना की कितल्याक कितलें दिवप अशें कितें आसूं तें दिताच हांव जास्त आनी लोक मागीर म्हाजे कडेन येताय आवडटाय. पूण बाकीचे खंयचे खंयचे आयटम्स करतात नॉर्मली दिवाळीच्या टायमार समज धरलें जाल्यार चिवडा करता, बेसन लाडू, रवा लाडू, मागीर तांदळाचे शंकरपाळी करता 2 तरेची आनी चकली मिला करता. समज ऑर्डर आसली जाल्यार हांव हे नेवरी करता मसाल्याची एक आनी एक सोयेची रव्याची. तुमी ते एकटेच करता काय टीम कशी कितें सांबाळटात म्हळ्यार कशें कितें आसा कित्याक एकट्या कडेन एका इतले दिवाळीच्या टायमार वांगडाच ऑर्डरी जाल्यार पॉसिबल जायना एकट्याक करपाक. एकटेच म्हणजे हांव म्हाका टायम म्हाजो मेळटा तसो हांव सकाळच्यान येयलें म्हणटूच रातचें हांव 9 बेगीन बेगीन रांदप म्हाजें मागीर म्हाजें हांव कामाक स्टार्ट करता. मागीर हांव 1 to 1:30 मेरेन करता. टायम येता तसो. 2 दीस जाल्यार दिवाळी
मागीर समज हांव कितें जाल्यार म्हाजी जाव ऑफिसांनी ते ऑर्डरी येता जाता तेंच्या ऑफिसानूय बीन म्हाका म्हाजे सगळे आवडटा ती म्हाका ऑर्डर दिता आनी ते म्हाका खूब हेल्प करता. तुमचे कस्टमर चड खंयच्या सायडीक आसा म्हळ्यार खंयच्या सेक्टरान आसा डिपार्टमेंटांनी चड वयतात तर लोकल लोकां चड घेतात प्रोडक्ट तुमचे ते म्हाजे लोकांनी ओके आनी जावेच्या ऑफिसान ओके आनी म्हाज्या मिस्टराच्या ऑफिसानूय बीन ऑर्डर येता बेसन लाडू म्हणजे हेल्दी लाडू अशे तेंकां आता एकएकदा लोकांक वळखपाक कळना पाकीट पळोवन की हो हेल्दी प्रोडक्ट काय न्हू तो पाकीट पळयल्यारूच कळना तर आमी सामान्य लोकांनी कशें वळखपाचें की बाबा हेल्दी प्रोडक्ट मेळटात तो काय ना कारण चक्री पळोवपाक आमी समज गेले जाल्यार आमकां 4 भाशेची चक्री थंयसर दिसता खंयची हेल्दी आनी खंयची ना कारण ते वाचपाकूच टायम नासता सो ह्या टायमार कितें करपाचें हांव ते म्हाजें नांव आसता न्हू हांव डायरेक्ट करून हेल्दी लाडू जावं पाचवेल लाडू आनी हांव सांगता तेंकां पयलीं म्हणजे कशें म्हणजे घोवा विचारलें जाल्यार ते सांगता तेंकां ओके म्हणजे कशें लाडू कितें तूंच समज म्हाका म्हाजे कडेन घेतले कसले लाडू काय हांव पयलीं विचारतलो बरोबर अशें दिवचो ना हांव मागीर स्टेटस घालता ओके आता एक अपडेट उरपा खातीर तुमकां लोकां कडेन म्हळ्यार थोडे लोक आतां एकदां आनी कोणा कडेन घेतले दुसरे आनी कोणा कडेन घेतले सो तुमी आपल्याच कडेन येवपाक जाय म्हणून अशें कितें डिफरंट टॅक्नीक किंवा डिफरंट कितें गजाली यूज करता ते आपापले मन ओके आसता न्ही कोणा कडेन घेवप कोणा कडेन घेवप तुजे कडेन बरें लागलें जाल्यार तुजेच कस्टमरचो रेशो वाडत वयता काय कसो कितें आसा पयलींसून वाडत सुरवातीक कसो कितें आहलो सुरवातीच्या दरम्यान तो फेज आयकपाक खूब बरें दिसता कारण तो खूब स्ट्रगलिंग फेज आसता सुरवातीचो सुरवातीक म्हणजे माझे हांवें कोणा कडेन आयकलेलें कोण तरी बायल आमच्या गांवां आसली ती व्हरताली घालपाक शॉपार म्हाका तेणी सांगलें की तूं दिता लाडू करून हांवें म्हटलें हय आनी तेणी म्हजे व्हेले आनी विकले आनी तेणी सांगलें म्हाका की सगळ्यांक खूब आवडले अशें आनी स्वता आपुणूय आपल्याक दवरले म्हणून म्हाका खूब उमेद येयली की कितें तरी हांवें केल्यार अशें बरें म्हणून घरान बसून आसतालें न्हू म्हणजे म्हाका करपाक आनी सगळ्याक आवड आसा आनी आतां सद्या हांव केक बीन करता कप केक मागीर चॉकलेट्स करता मिठाई करता आनी सगळें हांव हेल्दीच करता तुमी करून पयलीं दवरता एडवान्सान तुमकां ऑर्डर येता अशें करतात ऑर्डर बेस्ट हांव पयलीं केन्नाच हांव कितें करून दवरलेलें बेस्ट आता थोड्या प्रोडक्टांची जरी एक्सपायरी जाता आसतली तो एक्सपायरी जाता पळय प्रोडक्ट पर्संटेज तुमची कशी कितें आसा म्हणल्यार कितले प्रोडक्ट तुमचे एक्सपायर जाता किंवा थोडे शॉपार किंवा खंय घालतात ते कितें एक्सपायर जावन परत येतात तर त्या प्रोडक्टांचे तुमी कितें करतात कशें कितें करतात ते एक्सपायर जाल्यार हांव दिना कोणाक विकत दिना समज कोणी म्हाजे व्हेले जाल्यार हांव तांकां सांगता रिटर्न हाडून दी म्हाका लुकसाण जाल्यार जाता न्हू दुसऱ्यांक हांव तांकां सांगता पिड्ड्यार जाले हाडून दी ऑलमोस्ट कितले पर्संट जाता नॉर्मली चड अशें जायना हांव मातशें म्हाजे दुकानार जाय तितलेच घेता म्हणजे तुम्ही मार्केट स्टडी करून सगळे गजाली घेता म्हाका खबर आसा कितें लोकांक जाय हांगासर आनी कितें नाका कितें खपतलें आता शेव चकऱ्यो लाडू चडशे मोस्टली दिवाळी कडेन वयता किंवा सिजनल टायमार वयता सो बाकी टायमार तुमी कशें कितें सांबाळटात कारण ह्या टायमारूच बिझनस चड हो आसता सो बाकी टायमार तुमी शॉपार किंवा कशें कितें सांबाळटात बाकीच्या टायमार हांव कोल्ड कॉफी करता दुकानार गोबी मंचुरियन मागीर हे फालुडा करता मागीर लिंबू सोडा मागीर हांव स्वता घरा लस्सी करता ती विकता मागीर चड गरमीच्या दिसांनी म्हाजी लस्सी करता आनी लिंबू आनी मागीर ती लिंबू मसाला सोडा ते जाय पडटा म्हाका मागीर लोकल हांव काय आयस्क्रीमी तशें काय घेयना मागीर हें म्हाजें कितें हेल्दी जॉब कोणाची ऑर्डर आसली जावं आमकां चिली जाय तितले करून हांव केन्नाच कोणाक ना म्हणना कितलोय लेट जावं म्हणजे ऑल इन वन करता म्हणपाक शकता एकदा अशें म्हटलें वयता बिझनसान समज फुडें सरपाक जाय जाल्यार एकूच कितें प्रोडक्ट घेवप किंवा एकूच कितें घेवप आनी भितरूच फोकस करून फुडें वचप अशें कितें तुमच्या तकलेन आसा किंवा तुमी चिंतला काय चिंतूना खूब कितें तरी करूंक जाय म्हणजे म्हाका म्हाज्या आयुश्यान येयला पळय हांव जल्माक आयलें कितें तरी करूंक जाय म्हाजें ना एकदा अशें आसता न्हू की खूब प्रोडक्ट करता तेन्ना आपली तकली खूब वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर आसता आनी तकली खूब कन्फ्यूज आसता आनी एक दोन आयटम करता तेन्ना ते फोकस दवरपाक मेळटा सो म्हणून तुमकां म्हटलें म्हाका खूब करूंक आवडटा म्हाका तशें ना की हांव एकाचेरूच अशें हें करिना ते करून आतां घरांतलें पळय तुमीच आतां घरान काम कर भुरग्यांकूय पळय शॉपाचेर पळय मागीर कोणाची ऑर्डर आहा ती कर मागीर कोणाची केक येता ऑर्डर कोणाचो बर्थडे आसता सगळें हांव करून दिता म्हाका टायम लेट जाल्यार सहज एक प्रश्न येता की तुम्ही सगळे मार्केटान प्रोडक्ट विकतात करता ते बरोबर आसा
तुमकां प्रायजां कितली गावला, अवॉर्ड्स कितले गावला, हो सहजच प्रश्न येता. So, प्रायजां म्हाका खूब मेळ्ळ्या अशी. ट्रॉफी मेळ्ळ्या म्हाका, फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हाका. मागीर जस्ट एक मिनिट, तुमचे फर्स्ट प्रायजाचे रिएक्शन कशें आहलें, म्हणजे फर्स्ट प्रायज आपल्याक गावलो हितूनसून तेन्ना काय दिसलेलें? हांवें चिंतूंकूच नासलें की हांव येतलें म्हणून. सगळ्यांची नांवां घेतली. नांवां घेतली आनी म्हाका हांव म्हाज्याच हेजेर आसलें, दुकानाचेर आसलें. हांवें दिवन तें कोणा कडेन दिल्लें. पूण सगळीं म्हाका म्हणटालीं हांवें मोमोज केल्ले आमच्या घरांतले. मोमोज केल्ले हांवें हेल्दी केल्ले आनी सगळे दुदयाची भेल, मागीर मस्काची भाजी, मागीर तांबडी भाजी, ताळपो असले घालून हांवें ते मोमोज केल्ले आनी 5 तरेचे धान्य पासून केले. आनी ते हांवें बरे डेको केल्लेले, मागीर मोक्याचे करून बरें केल्ले. सगळीं म्हणालीं सपना हांवें चिंतूंक नासलें की हांव येतलें. पूण येयना फुडें म्हाका कळोंकूच ना की म्हाजे नांव येयलें म्हणून. हांव धांवून थंय म्हाका म्हणलें सगळीं या येवन प्रायज बरें दिसलें. इवन दीदी सुद्दां सांगताले की तुमी ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्याचेर तुमी फर्स्ट प्रायज काडटा म्हणून. हो असं कितें तुमी चिंतून वयतात की काडटलेच म्हणून काय कशें कितें आसता? मातशें वचना म्हाका एक वचून वचपा आनी समज ना शिकलें जाल्यार काय म्हाका येना, पूण म्हाका वचून आवड आसा. ती म्हाजी डीश हांव करता ती म्हाका कोणी एकट्यान सुद्दां खावन बरें जालें म्हणल्यार म्हाका तुमच्या सारखी जी बायलां गोंयांतली जी करतात वेगळे वेगळे डिश वेगवेगळ्या गांवांसून, स्पेशली गांवांसून, त्यांच्या खातीर एक तुमी एक मेसेज दिया. कारण तेंचे समज बिझनेसान प्रोडक्ट वयर सरपाक जाय, कोण घरान समज ते आयटम बरे करता त्या लोकां मुखार व्हरपा खातीर तांकां एक प्रेरणादायक एक मेसेज अशी. हांव तांकां इतलें सांगूंक सोदता की तुमी घरान बसून रावनपाचें ना, कितें तरी करप. ना जाल्यार वचून कितें करप, आपूण कितें तरी धान्य आपूण कितें खाण करता तें आपूण कॉम्पिटिशनाक कितें वचून रावता. हांवूच तशें घरान एकदां हांव गेलें त्या मनशाक आवड येता न्हू. पूण हांव सगळ्या बायलांक सांगता घरान बसून रावप ना, कोणाचेर डिपेंड रावप ना की म्हाका म्हाजो घोव दितलो, म्हाजी भुरगीं दितलीं, ते पांयार आसप. थोडी बायलां अशी म्हणटात न्हू, तूं सगळें सांगताय, आमकां गजाली खबर आसा, बट आमकां टायम ना, आमची भुरगीं धाकटी आसा, आमी कितें करूं आनी कशी करतलीं? भुरगीं धाकटीं आसा म्हणून भुरग्यांची कॅर घेवंक जाय. समज घरान जाणटी आहा जाल्यार पळयतलीच न्हू, आई बाबा आसता ती पळयतात. ती भुरगीं आतां व्हडलीं जालीं म्हणटकूच भुरग्यांक कितें घेवन बसप ना. आपूण आपलें काम करप. तुमकां अशें कितें कितें प्रॉब्लम येयले जे तुमी केन्ना कोणाक सांगले ना, अशे प्रॉब्लम सुरवातीक कितें कितें येयल्ले बिझनेसान? कारण सगळे जाण बाबा सक्सेस जातकूच सगळे जाण गजाली उलयतात, पण प्रॉब्लम खंय तरी लिपोवन दवरले वयता. म्हणल्यार ह्या आपल्याक फेस जालां वयता, हेका लागून खूब टायम शिरकोन उरले आपूण गजाली. ते बारीकूच आसतात, पूण ते अशें कितें येयल्लें तुमकां? शिरकोन उरलें म्हणजे म्हाका दिसतालें खूब भियेतालें हांव कितें कोणा वांगडा उलोवपाक, कितें फुडें सरपाक खूब भियेतालें. भियेता म्हाजी जेन्ना जाव येयली तेणीन म्हाका सदांच सपोर्ट केलें. आनी म्हाका अशें दिसतालें कोण तरी म्हाज्या वांगडा आहा. कॉम्पिटिशनाक आमी वयतालीं न्हू तेन्ना फॅशन शो आसलो आमचो. तेन्ना सुद्दां ते म्हाज्या वांगडा. मागीर हांवें डान्स केले. नववारी साडी न्हेसून डान्स केला. मागीर फॅशन शो, मागीर नाटकां बरयता, नाटकांनी काम केलां. आनी म्हाका आवडटा बी. म्हाका गावपाक खूब आवडटा. म्हणजे म्हाजो मूड ऑफ आसलो काय म्हाका गायलें म्हाजो मूड फ्रेश. आतां खुबशीं जाणां फूड बिझनेसीस करतात, मेल आसूं फिमेल आसूं, जेन्ना फूड बिझनेसीस करतात, फूड आयटम करता तेन्ना अशें खंयच्या गजाली लक्षांत दवरपाक जाय जेन्ना आमी फूड बिझनेस करता तेन्ना? लक्षांत दवरूंक जाय म्हणजे आमी जाता तितले बरेच हेल्दी कोणाकूय दिवं तें बरेंच दिवंकूच जाय. आतां कोण आतां म्हारग जाले, कोणाक आतां म्हारग दिसलें, हें म्हारग कित्याक? हांव तेंकां सांगता कितें आसा, कित्याक खातीर म्हारग. मागीर ते समज आतां 4 दिसांनी ते पिड्ड्यार जावपाचें जाल्यार हांव तें 2 दिसाचेर दिता. म्हणजे 2 दिसांनी जातलें. तशें तें 4 दिसांनी जायत ना. आनी हांव जाता तितलें बरें भाजून तुपान गांवठी तुपान दिवप दिताना. म्हणजे दुसऱ्याक पळोवपाकूय तें बरें पळोवप तेंच्यांनी. पळोवपाकूय बरें दिसप आनी ती खावपाकूय बरें दिसूंक जाय, लागूंक जाय न्हू अल्टिमेटली. आता थोडे पेरंट्स अशें म्हणटलेत की चडशे फूड आयटम म्हणजे गोड आयटम चड असतात आनी गोड आयटमूच भुरग्यांक आवडटा आनी गोड खावप म्हणटा डायबिटीज जाता किंवा वेगळे वेगळे रोग जावपाक शकता. सो हे जायनासतना आमी एक कडू भुरग्यांच्या पोटान स्पेशली कशें वचपाक शकता ह्या फूड आयटमा थ्रू किंवा कसले आयटम्स भुरग्यांक दिवपाक शकता आमी हेल्दी अशे? हांव कितें करता तशें लाडू करता. तितून आमी कितें करता साखर घालता. माडाचे गोड मेळटा. मागीर भुरग्यांक हांव कोको पावडर घालून म्हणजे तांकां दुसरे भशेन चॉकलेट कशी दिसूंक जाय
काय कशें करप मागीर तेजें नांव डेको करप बरें बरें अशें दिसप काजूला मागीर ती लवंगां आसता तेजे दोळे करप बेसनच्या लाडवाकूच लवंगाचे दोळे करप मागीर तांकां भुरग्यांक सुद्दां ते खावपाक बरें दिसता न्हू आनी ती म्हणटा मागीर मम्मा आमकां हें जाय म्हाजी भुरगीं सुद्दां तशेंच खातात बरी तांकां आवडटा आता जी फूड आयटम्स कळिनात कोणाक चड रांदपाक कळना अशा पेरंट्सांनी भुरग्यांक कितें रांदून दिवचें घरा कडेन बेजीक गजाली मेन म्हणटा ते मॅगी दिवपाक शिकना सगळीं सदां आतां कितें जाता बायलां सदांच कामाक वयता घरान तांकां टायम ना ती कितें करता भुरग्यांक मॅगी करून दिवप हांव म्हणटा मॅगी भुरग्यांक जाता तितल्यो भाजयो त्यो मातश्यो डेको करून तांकां शिजोवन मागीर तितूंत आनी बरें बटाट करून दिवप आनी तेच तांकां खाल्लें म्हणटकूच आतां आमी आतां चीज जाय आमकां तें आमी घरान करूं शकता पनीराचें हांव तेंच करता घरान चीज करता चिकन करता सॉस करता सगळें हांव घरान करता मोस्टली सगळें घरांतलेंच करून खावप त्या भुरग्यांक दिलें काय भुरग्यांक काय पोटानूय जायना भुरग्यांक काय ना हेल्दी उरता खुबशे जाणां प्रोडक्टांक टेस्ट येवपा खातीर अजिनोमोटो यूज करतात किंवा भायलें पनीर किंवा चीज शेजवान चटणी असले टेस्ट येवपा खातीर असले गजाली यूज करता तुमी हे कशें कितें मेंटेन करता कशें कितें सांबाळून घेता पनीर हांव घरानूच करता दूद घेता हांव घरान आनी तो पनीर खरोच भायल्या पेक्षा न्हू इतलो बरो आनी टेस्टी लागता आनी सगळ्यांक घरान आवडटा भुरग्यांक बरो घरानूच करप हांव जाल्यार म्हणटा भायले तूं जाणा आतां कशें मिलावड आसता आनी कितें आसता मागीर मेयोनीज करता हांव म्हणजे कॅज्यूनटाचें मागीर पनीर घालून बी तसलें हेल्दी तें मातशें तुका जाता तितलें फ्रिजान दवरूंक जाय भायर मातशें दवरल्यार तें मागीर रोखडेंच कित्याक तें घरान केलां न्हू तेतून तें कितें बरें दवरपा खातीर हांवें कांय यूज करिना हांव दवरपा खातीर मागीर मेयोनीज करता तें बीन हांव पनीर हें करता चीज करता घरान आमचें ओवरऑल डिस्कशन जालें पळय तुमी खुबशे गजाली सांगले हे सगळे प्रोडक्ट आमकां सिटीन एक्चुअली मेळटा एक गांवांत तुमी सगळे ऑलरेडी करतातूच सो एक्चुअली तुमचो रिजन अशें कितें आसलें की बाबा हांगारूच गांवांत करपाक जाय लोकांक दिवपाक जाय अशें कितें आसलें काय तुमी खंयच आयटम्स एड करीत गेले हांव गांवांत अशें तें हांव करीत एक ट्राय करीत गेले काय कस्टमरांक आवडटा अशें ना म्हाका खबर कळटा न्हू आमकां कस्टमरांक कितें जाय आसता म्हाका भुरगीं येवन सांगता की मोमोज कर नाजाल्यार हें कर तें कर मागीर म्हाका दिसता भुरग्यांक हें आवडटा मागीर ती काकी तूं कर आमी आसा खावपाक म्हणून हांव भुरग्यांक खातीर तें कितें कितें करता म्हाका येवन सांगता बरें जाल्लें कॉम्पिटिशनाक हांव केलें तें कितें केलें हांवें न्हू काकी आमकां मेळोकूच ना मागीर त्या खातीर म्हाका खूब आवडटा भुरग्यां खातीर स्पेशली फिमेल्सांनी जी कोण चेडूं आसूं बायल आसूं तेंच्यांनी आपलो छंद किंवा बिझनेस किंवा जॉबाक कित्याक वचपाक जाय वा कित्याक करपाक जाय हय म्हणल्यार घरांतसून भायर कित्याक सरोन पावल कित्याक दवरपाक जाय घरांतसून भायर सरोन कितें आपलें कित्याक उबें करपाक जाय की तांकां दुसऱ्याचेर डिपेंड रावंक आपण आतां समज आपण लग्न जालें फाल्यां सकाळीं कितें जालें आपल्या भुरग्याक कितें जाय आपल्याक कितें जाय दुसऱ्या कडेन हात पसरूंक जायना तुजें कामाक चल फुडें चल शिकलाय तूं आवय बापायन तुका इतलें शिकयता तें तुजो कितें तरी आपूण हें करूंक जाय न्ही कोण काम करून आपूण हुशार घरान बरोबर जेली खाल्ली न्हिदली पूण आपूण फुडें सरलें आपल्या पांयार आपूण स्वता उबें रावलें कितें आपल्याक केन्ना कितें बरें दिसलें की मेळटा आपल्याक स्वताक ओके थँक्यू सो मच खूब बरें दिसलें आनी म्हाका खूब बरें दिसता कारण फाटली 1.5 वरां जालीं हांव पळयता की बिचोले गांवांत म्हाजी खूब फावटी फावट जाता आनी खुबशीं वेगळीं वेगळीं बायलां वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीनसून कितें ना कितें करीत आसता सो अशेंच बाकीच्या वेगळ्या वेगळ्या बायलांनी स्पेशली कितें ना कितें करचें आपलो छंद मेंटेन करचो आनी तुमच्या बिझनेस म्हाका दिसलें की अशे खुबशे जेन्युइन जे बिझनेस आहात ते मुखार वयचे आनी तुमच्या कडल्यान खूब प्रेरणादायक अशें गजाली की तुमी कशें मेंटेन करता इवन तुमी सांगलें की तुमकां शुगर आसता सो तो तुमी मेंटेन करून बाकीच्या गजाली करतात ते खूब बरें दिसलें तुमच्या वांगडा उलोवन तुमचे खूब खूब धन्यवाद तुमच्या हितून खूब गजाली शिकपाक मेळ्ळ्या आनी एक लोकांक सांगपाक सोदता की ह्या परिसरांत जर तुमी रावता जाल्यार मुद्दाम एकदां ताईचो प्रोडक्ट मुद्दाम येवन टेस्ट करचो आनी तेजी चव घेवची खूब खूब धन्यवाद